नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। काँग्रेसीचे प्रभारी दिनेश आणि वेणुगोपालान कोटी उखलून 12 मतदारसंघांनी तिकेटी विकल्यो। संकल्पाचो फार काँग्रेस आमदारांचे होलसेल एंट्रीन बीजेपीत घुसमट। मुख्यमंत्री फायर फायटिंगाक बिझी। फोगटाच्या खुनाचे केसीत सीबीआयन केलो FIR। 5 अधिकाऱ्यांची टीम गोंयांत। केस ट्रान्सफर करपाची प्रक्रिया सुरू। हणजूणचे हॉटेल कर्ली शेकांत वचूनय करतले तपास। कर्माची फळां 50 वर्सां भितर हांगाच भोगपाची। आमदाराच्या फाटाफुटीचेर सुदीन उलयलो। भाऊ ताई वेळार मगोक फोडले ते सोंपले। फोडटल्यांक सुदिनाचे शिनार। 8 आमदार बीजेपीत गेले उपरांत काँग्रेसीची पक्ष मुळासावन रिसेट करपाची मोहीम सुरू। सगळ्यो ब्लॉक समित्यो बरखास्त। रोखडीच पुनर्रचणूक। मडगांव नगराध्यक्ष पदाचेर फातोर्डा फॉरवर्डाच्या तेक्यार अपक्ष घनश्याम। दिगंबर बीजेपीच्या दामोदराक 15-8 हारयलो। मुख्यमंत्री मेतेर जावनय क्रॉस वोटिंग। विजयाचे फंड। कुडचड्यार माड बाणसाय शूटआउटांत वापरिल्ले पिस्तूल कुडचडे पुलिसांनी केले जप्त। आरोपी जार्विस मोरायसान लिपोवन दवरिल्ले शेल्डे ताच्या फाटांत। म्हापशां तार्स पॉलिक्लिनिकांत चोरी। भांगर कॅश जोडून 2.5 लाखांची चोरी। पॉलिक्लिनिकवाल्याचो हालींच कामाक दवरिल्ल्या कामगाराचेर दुबाव। पुलीस सोदतात। आणि फिफा अंडर-17 बायलांचे फुटबॉल वर्ल्ड कपाक नेटान तयारी। 21 तारखेर लोगो लॉन्च। 22, 23, 24 सप्टेंबराक फिफा कार्नवाल। 10 ऑक्टोबराक श्यामा प्रसादांत ग्रँड ओपनिंग। काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडूराव आणि वेणुगोपालान कोटी उखलून विधानसभेक 12 मतदारसंघांनी तिकेटी विकल्यो। आमदार संकल्पाचो काँग्रेसीचेर फार। 8 आमदारांक घेतले उपरांत बीजेपी 2 दीस जाले पक्षांतर्गत फायर फायटिंगेंत। दिगंबर राती दिल्ली शाहीची वारी करून आयलो। विश्वजितय भोंवडेर। काँग्रेसवाल्यांचे होलसेल एंट्रीन बीजेपीत घुसमट। मुख्यमंत्री उजो पालोवंक भोंवता। 30 ते 40 कोटी दिवन बीजेपीन एक आमदार उखलला म्हूण काँग्रेसीन काल बॉम्ब घाल्लो। संकल्पान काँग्रेसीची तिकेट गेट वयर काडली। टोटल काय ना म्हणल्यार 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आसा 40सांसून ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंच्यांनी करोडांनी पयशे घेतलेले आसा फक्त हे टिकेटी दिवपाक लागून काँग्रेसीचे। सो हो दिनेश गुंडूराव जो एलिगेशन्स करता पळय तेणे स्वता आपल्या भितर झाकून पळोवचे बाबा तेणे गोंयान कितें केल्लेलें आसा। CLP लिडर जेन्ना डिक्लेअर जालो आनी पार्टी प्रेसिडेंट डिक्लेअर जालो हेंचे डिलिंग खंय जालें। हेंचे डिलिंग सुद्दां बेंगलोराक जालें। पार्टी प्रेसिडेंट तेन्ना स्वता बेंगलोराक गेलो थंयसर डील केलें। करोडांनी तेंचे डिलिंग जालें आनी ते डिलिंग जाल्या उपरांतूच तेका पार्टी प्रेसिडेंट केला। CLP लिडर त्याने अनाउन्स केला। वर्कर्सांक वळखना तेका खबर सुद्दां ना कोण मेंबर आसा ते। तसल्या मनशाक जो 6 म्हयने पयलीं जॉयन जाला पार्टी तेका मनशाक काडला आनी पार्टी प्रेसिडेंट केलेलो आसा। आनी हे फक्त हे दिनेश गुंडूरावान KC वेणुगोपालान पयशांचे वेव्हार केलेलो आसा। सांचे बेंगलोराक पावन हो वेव्हार जाल्लो आसा। नेक्स्ट डे तेजे अनाउन्समेंट जाल्लेले आसा। बाबूश म्हणटा राजकारणांत कांयच फिक्स ना। येता ती परिस्थिती कोणेच आपली खुर्ची परमनंट समजुची न्ही। See now what is happening now they should put their house in order. No? We are not here to tell them, we are not here to basically give them advice, but same thing they should not make any baseless allegations saying money has changed hands. See there is a clear thing from them. They say that we have come here for development, so you give them some time. दिगंबर रातोरात दिल्ली पावलो तो खंय उपकार मानूंक गेल्लो। सगळ्याक 4-5 जाणांक थँक्यू म्हणपाक गेल्लो। दोज विथ whom I was in touch who had helped me. 8 जाणांक होलसेल घेतले ताचेर प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन कालूच आपलो लाल बावटो दाखयल्लो। आता 2-3 दीस जाले
बीजेपीवाल्यांची घुसमट निस्तारूंक आणि उजो पालोवंक मुख्यमंत्री स्वतः फायर फायटिंग मोहिमेचेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सोनाली फोगाटाच्या खुनाचे केशींत CBIन FIR केलो. CBIची दिल्लीची 5 जाणांची टीम गोंयांत आयल्या. गोंयांत येवन तांणी गोंयचे CBI कचेरेचे अधिकारी आनी गोंय पुलिसेचे ज्येश्ठ अधिकाऱ्यांक मेळून केशीची म्हायती घेतली. केस ट्रान्स्फर करपाची प्रक्रिया चल्ल्या. हणजूण सोनाली राविल्ले ते हॉटेल आनी कर्ली शेकांतय वचून ती टीम गजाली तपासतली. We have received an intimation from CBI to hand over the case yesterday. Today we are in the process of handing over that case to CBI. All case file, all case record is being handed over as we speak. And sir, what is the procedure of handing over? How much time does it take? We will hand over all the case file, case record, everything will be handed over. जो कोण कितें करता ताका हांगाच 50 वर्सां भितर भोगचें पडटा. आमदारांच्या फाटाफुटीचेर मोगोचो मंत्री सुदीन उलयला. भाऊ ताई वेळार मोगोक फोडले ते सोंपले. जे फोडटा ते खंय उरल्यात काय म्हणून सुदीनाचो प्रस्न. आमी सगळ्याक सोपूत घेतात पूण तशें खंय वागना. कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे. सुदीनान सूर लायलो. कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, कुणाचे ओझे. काँग्रेसीचे आमदार होलसेल फुटले. मोगोचो सुदीन म्हणटा फोडटा ते काबार. भाऊ ताई वेळार मोगोक फोडले ते सोंपले. सगळे हांगाच 50 वर्सां भितर भोगचें पडटा. फुडले गोष्टीचेर प्रत्येक पक्षान विचार करपाक जाय. प्रत्येक पक्षान आपूण जें काम करता तें बरें की वायट प्रत्येक पक्षान चिंतन करपाचें आवश्यक. पण काँग्रेसान जे केलेलें ते आतां भोगता म्हणटा. 100% भोगता. भोगचेच पडटा. 50 वर्सांत ते भोगचें पडटा. चड वर्सां सुद्दां न्ही. आमकां दिसता न्हय तुमी 1963 नंतर जें कितें गोंयांत जालां तें तुमचे दोळे मुखार आसा. सगळ्यांनी तें पळयलां. भाऊ साहेब बारोडकाराक कोणी कोणी त्रास केलो, ताईक कोणी कोणी तें खंय आसा कोण ना. ह्यो गोश्टी घडटा. ह्यो गोश्टी आन्सर करच्यो पडटा आनी 100% 50 वर्सां भितर एकामेकान आन्सर करपाचें आसतलेंच. 2000 पर्यंत काँग्रेसीन राज्य केलें. 2000 नंतर BJP राज्य करता. 2000 पर्यंत जी कर्म काँग्रेसीन केल्ली ती आज काँग्रेस भोगता. काय तुमच्या आमदारांनी पयलीं घात केल्लो मदीं सस्पेंड. सो BJP आसा आतां. सो BJP आतां करता. हांवें कितें सांगलो तुमकां जे कितें करता ते आनी परत येना न्ही. सोपूत घेतात मात तशें खंय वागना. सुप्रीम कोर्टांत घेतात, इवन हायकोर्टांत घेतात, इवन लोवर कोर्टांत ओथ घेतात. हाचो अर्थ ओथ ही सगळे कडेन आसा. आमी ओथ घेता. आमी विधानसभेत प्रवेश केल्या नंतर पयले दीस जी ओथ घेता त्या ओथ्या प्रमाणे आमी वागपाक जाय. पूण वागना न्ही. ताका आतू आनी हांव कितें करूं शकता. पण कितें सर देवूळ दर्गा खुर्सा कडेन हे सगळे शेवट प्रत्येकान मानपाची आवश्यकता आसा. जो मानता तो फुडें वता. जो मानना आनी जो कितें करता तो एक एक स्टेप सकयल वचत आसता. हे म्हज्या लायफांत घडिल्लो प्रसंग. सर तुमी म्हटलें की सो डावनफॉल आसा रे. डेफिनेटली डावनफॉल आसाच. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. 8 आमदार BJPत गेले उपरांत काँग्रेस मुळा सावन रिसेट करपाची मोहीम सुरू. प्रदेश काँग्रेसीन सगळ्यो ब्लॉक समित्यो बरखास्त केल्यो. काँग्रेसीचो प्रदेश सरचिटणीस सुनील कवठणकारान कळोवणेचें पत्रक काडलें. सगळ्या ब्लॉक समित्यांची खंय रोखडीच पुनर्रचणूक करतले. मडगांवां आमदार दिगंबर आनी BJPक दणको. अपक्ष घनश्याम शिरोडकार 15 आड 10 मतांनी नगराध्यक्ष. फातोड्डा फॉरवर्डाच्या 8 नगरसेवकां बरोबर 6 BJP नगरसेवकांचोय तेंको. मुख्यमंत्र्यान स्वता मिटींग घेवनय थोड्यांनी क्रॉस वोटींग केलें म्हूण विजयान फंड मारलें. हो खंय खरो प्रसाद. थोडे BJP वाल्यांनी पर्रीकाराचो सेंटिमेंट खंय अजून आसा. आयचो हो ऐतिहासीक दीस. शुक्रार देवी महालक्ष्मीचो प्रसाद म्हाका आज जाल्लो आसा. मडगांव जें आमचें आसा तें दिसान दीस आमी फाटीं पडत आसा. हें मडगांव शहर हें जाग्यार हाडपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्याचें जरी काल येवन म्हज्या विरोधान कितें ताणें काम केलें जायत म्हाका ताचो फरक कांय पडना. पूण फुडें सरून हें कॉमर्शियल शहर जें आसा सिटी ही फुडें व्हरपा खातीर गव्हर्मेंटूय म्हजी मदत करतलो. म्हाका आय वॉज एक्सपेक्टींग अरावंड 20 वोट्स. हे काल थोडें कन्फ्युजन जाल्लें कळ्ळें न्ही. त्या खातीर हे थोडी मतदान
देंवले. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकाराचो सेंटिमेंट जो आहा, जो आज मुख्यमंत्री उलयतना, मुख्यमंत्री दिगंबर कामती बरोबर फोटो काडटना एक उतर पर्रीकाराचें काडना, भाई म्हणटा तो गेलो. तो भाईचो सेंटिमेंट बीजेपीन थोडो मनान दवरलो, क्रॉस वोट करून गणेशामाक मत मारले म्हणून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. विजय म्हणटा गोंयकाराचें हें खरें जैत. आतां खंय मुख्यमंत्र्यान प्रेशर घालून अविश्वास ठराव हाडचो न्ही. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, हाजे पयलीं ताणें केल्लें आहा मांद्र्या बी, रोखडेंच नो कॉन्फिडन्स घालप. नो कॉन्फिडन्सा घालून दादागिरी करून कॅमेराचेर फोटो मारून मतां मारतले, क्लास 1 ऑफिसरांचेर प्रेशर हाडून अशें करून राजकारण जायना. सांजे म्हळ्यार बीजेपीच्या 15 नगरसेवकांची परेड आल्तीन मुख्यमंत्र्या मुखार. दिगंबर म्हणटा तो खंय दिल्ली आशिल्लो. फुडें कशें कितें तें खंय फुडें पळोवया. हांव आशिल्लो दिल्लीक. हांव आज सकाळीं फातोडेचेर पावलो. सीएमाकय मेळूंक नाशिल्लो. आय सेड आय वील मीट सीएम, कावन्सिलरांक या. सिक्रेट बॅलेटान सदांच कितें आसता, एक फावटी कितें जाता म्हणटा तें कळत ना. हांव काय आसलो थंय. No, but you doubt your own people. No, I don't doubt anybody. I don't doubt anybody. All 15 have come now to meet CM. सगळे हांगा पावले 15. ना पळय अजून कांय ठरवना. We will discuss. आता ग्रुप आणि सेपरेट ना, सगळे मिळून 15 असले आमचे. सो क्रॉस वोटिंग जाला दिसता. क्रॉस वोटिंग जाला. तुमच्या प्रत्येक आपण आम्ही विचारले बी त्यांच्या मनान कितें आहा ते. सेपरेट हाडून ना जॉईंट विचारले तांकां की 15 जाण तुम्ही सकाळी 15 आसली, वोट 10 जाली, आतांय 15 आहा तुम्ही. तुमकां जर रावपाची आहा आमचे बरोबर रावपाची. वचपाला वचा, आमकां कांय टेन्शन ना. सीएमान सांगले. ना सीएमान आमी सांगले सीएम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कूळ मुणकार केशींनी आतां तारीख पे तारीख आसची ना म्हणून मंत्री बाबूश मोन्सरात सांगतात. गजाली जाग्यार घालूंक कांय स्टाफाक प्रमोट करपाचे आसात, ते खातीर मुख्यमंत्र्याक मेळटलो. हालींच मामलेदारांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यात. सगळ्यो गजाली खंय जाग्यार घालप चलना. So basically we are we are trying to put things in place. So we will be having this dedicated Mamladar to look after all these tenancy and Munkarial matters. So now even there must be some shortages. After this transfer, we will be looking after the shortages which are there as far as Mamladars are concerned. So we will try to basically at least I will be meeting CM and try to have an ad hoc promotion at least of some of the staff in the Mamladar office who can be entrusted the work as an ad hoc promotion to be entrusted the work of the Mamladars. सर सध्या कितल्यो अश्यो पेंडिंग केसीस आहा, कितें स्टॅटिस्टिक्स? No, offhand I cannot give you that statistics because I don't have it right now with me. But be rest assured, as we had said from the time the day I took over, that within 6 months' time we have. So the process basically has started. Within 6 months' time, see that as far as the dates also concerned, there will not be means Tariq pe Tariq will not happen now. That's the reason we are having this dedicated Mamladars to look after this matter. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रोडक्ट. कुडचड्यार माड बाणसाय बेकायदेशीर रेंव काडटना कामगाराचेर फारपेट करूंक वापरिल्लें पिस्तूल पोलिसांनी जप्त केलें. सिंगल बोर पिस्तूल म्हूण कुडचडेचे पोलीस सांगतात. पोलिसांनी धरिल्ल्या जॉर्विस मोरायसान शेल्डेताच्या भाटांत पिस्तूल लिपोवन दवरिल्लें. पोलिसांनी सुवातेर व्हरतकीच दाखयलें. बाणसाय फारपेटांत एक कामगार सोंपिल्लो, एकलो जखमी जाल्लो. कुडचड्यार बाणसाय बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्यात 1 सप्टेंबराक फारपेट जाल्ली. एकलो सोंपिल्लो, एकलो जखमी जाल्लो. तिसरो जीव साल्वार करून पळो. पुलिसांक सुरवातीचे कांय दीस हे केशीत कांयच क्लू नाशिल्लो. मात तपास टिमीक अकस्मात दुबाविताचो सोद लागलो. तपासा वेळार सगळ्यो गजाली ताचे भोंवतणीच पावंक लागिल्ल्यान निमाणे दुबावित म्हूण थंयच्या जॉर्विस मोरायसाक उखल्लो. ताचे आड ठोस पुरावे मेळटकीच अटक केली. कस्टडीत तपासा वेळार ताणें पिस्तूल शेल्ड्यार ताच्या भाटांत लिपोवन दवरला म्हूण कळ्ळें. पुलिसांनी स्पॉटार वचून पिस्तॉल जप्त केला. पिस्तॉल सिंगल बोर म्हूण पुलीस सांगता. फॉरेन्सिक तपास चल्ला. मजगती केपें कोर्टान मोरायसाक 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. प्रुडंटा खातीर कृष्णानंद पेडणेकार. दाबोळे विमानतळावेले कस्टम्स अधिकारी गोंयकार प्रवाशांक खंय पिट्टात. नीज गोंयकार कागाळ घेवन कस्टम आयुक्ता मेरेन पावले. पुराव्या सयत तांणी इशू आयुक्ताच्या कानार घाला. आयुक्तान चवकशी करून कारवायेचें खंय उतरय दिलां. फायन घेतना विदेशी चलनूच जाय म्हणटात.
तोवूय प्रकार बंद करूंक बँकेचो कियोस्क उक्तो करपाचें उतर खंय दिलां. ते आतां कंप्लेनाची तेणें आमकां सांगिलां की ते हॅरेस केलो म्हण थिंगा तेगे मोबायल स्विच ऑफ केलो, तेगे गोड्या चेन आहलो भांगराची पडला ताका 10 ग्राम ती तेजी देखून ड्युटी मारली ताका आनी प्लस तेका आनी ऑर्नामेंट आहले तेजे मारूंक जाता ड्युटी पूण ती आपण आंगार आहलोली ते चेनीची ताका ड्युटी मारली आनी ती ड्युटी मारली ताका केडीन मारली इंडियन करन्सी रेटीन हें मारूं ना ड्युटी पूण तेगे फोन स्विच ऑफ केलो आनी तो थिंग पॅनीक जालो आनी ताका 2 वर तेणी सायडीन वचून काडका रूमार ताका तेणी हें दवरलो बसोवन दवरलो. पूण जेन्ना आमी कंप्लेन घेवन हार्बर गेल्ले एसिस्टंट कमिशनर आहलो थिंगा ते एक्सेप्ट कोनाय जाले की हे भाशेन थिंगा एअरपोर्टाचेर जाता पूण ते आमकांय जाताय की तुमी आहले काय म्हण थिंगा तेदो हांवें तेकोय जाले एसिस्टंट कमिशनरा कडेन तूं एक्सेप्ट कोना तो आमकां एनजीओ कोय जातो की तुमी थिंगा विटनेस करपा आहले काय म्हण तेदो हांवें तेकोय जाले की तूं आहलो काय म्हण थिंगा विटनेस करप तेजे मागीर आमी त्या कंप्लेन तेजें सांगलो एक्शन घेता म्हण 24 आवर्सां भितर पूण ताणें एक्शन कांय घेवना. तेका लागून आमी अपॉयंटमेंट घेवन फॉर्मली आमी मेळपा आयिल्ले कमिशनर ऑफ कस्टम्स पूण आमी तेणें बरें एश्युरन्स दिला तेणें आमगे आयकलां म्हणजे अशें जालें म्हणून सो तूं तो म्हणून लागलो तुमी हें काम बरें करता कित्याक आपणाक खबर नासलो अनलेस अंटील तुमी ते आपण हायलायट करना आपणाक तें कळच नासलें. सो तेणें म्हणलां आपण इन्वेस्टिगेट करता म्हूण आनी जे कस्टम ऑफिसरान ते पण आमगे गोवन पॅसेंजराक हॅरेस केला आपण तेजेर एक्शन घेता म्हूण आनी तेच भाशेन हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की तुवेंय मातशें हेजेर इन्वेस्टिगेट करचें आनी कोण पडी भाशेन हॅरेसमेंट करता जाल्यार तेजेर तूं एक्शन हें करचें घेवरें. हॅरेसमेंट म्हणल्यार एअरपोर्टार आतां पॅसेंजर येता आनी अरायवल ओके भायर उर्फे ते पावडे आपणाक जोडून बिडून कितें खर्च हें करून येता कितें घेवन येता सामान ओके पूण आतां आयकून येता कितें आमचे कडेन एविडन्सूय मेळ्ळा आमकां तो एविडन्स आमी ताका दिला ओके बिकॉज दीस इज हॅरेसमेंट आनी ते थिंग फोर्स करता लोकांक पे इन फॉरेन करन्सीज म्हणून ओके आनी ते तेंगे एक्सचेंज दाखयता. आय डोंट नो वेदर दे हॅव सम लिंक विथ दॅट एक्सचेंज ओके दे डोंट एक्सेप्ट इंडियन करन्सी. एक्चुअली रिजर्व बँक सांगता आमकां दे रिजर्व बँक एक्सेप्ट ओनली इंडियन करन्सी सो तो एक इश्यू आमी ताका सांगला वाय इट इज बीन हॅपनिंग तेणें आश्वासन दिलां आमकां कमिशनराक सो दे वील पुट अ किओस्क ऑफ इंडियन बँक ऑन द एअरपोर्ट एंड इट वील बी स्वॅपिंग कळ्ळें. सो देर वील बी नो हार्ड कॅश घेवची ना ते आतां सद्या चालू आहा बट दे गोइंग टू इमिजिएटली वर्क ऑन दीस किओस्क एंड अ मशीन ऑन द एअरपोर्ट. सेकंड म्हापशा डांगी कॉलनी उपरांत आतां धुळेरांत चोरी. रातीं तार्स पॉलिक्लिनिकांतल्यान भांगर आनी कॅश धरून सुमार 2.5 लाखांचो म्हाल घेवन चोरांच्यो फुज्यो. पॉलिक्लिनीक आनी लॅब एटॅच्ड. पॉलिक्लिनीक वाल्याक हालींच कामार दवरिल्ल्या कामगाराचेर दुबाव. लोक म्हणटा त्या वाठारांत स्ट्रीट लायटी चलना थंयची बार्रांय फांतोडेर 5 मेरेन उक्तीं. Today morning when I came to open my clinic, open केली clinic, सगळी लोकां भितर काडली मेन डोरांतली आनी जस्ट आय वॉज भितर सरतालो तेन्नाच पयलें हें सगळें डिजास्टर पयलें. सो देन आय वॉक इनसायड सगळें पयलें मागीर हेका फोन केलो तेका फोन केलो आनी देन ऑल ऑफ देम दे केम देन दे डिसायडेड टू रजिस्टर सम कंप्लेन ऑर समथींग लायक बट केला आसतलें अशें दिसता की कोण लेबर सायड लायक अशें दे मस्ट हॅव स्टडीड माय प्रिमायसीस एवरीथींग हाव टू कम इन हाव टू गो आउट आनी लॅबान तेजें कशें काम चलता तेजें फिजिओ कशें चलता स्मॉल थिंग्स लायक गोल्ड चेन आनी कॅश समथींग फ्रॉम द ड्रॉवरांतले लॅबांतले कॅश कितके आसतले अंदाजे कॅश ऑलमोस्ट कॅश मोर दॅन 1 लाख मागीर 40-50 आसतले आनी गोल्ड चेन एक आमी आतां लास्ट 3 दीस जाले आमी सफर करता लायट ना स्ट्रीट लायट ना घरांनी लायटी पेटना आमी कंप्लेंट दिल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तरी एक्शन कांय ना. सो ह्यो ज्यो लायटी आहा तेजेर कारवाई करपाक म्हणजे पळोवपाक जाय डिपार्टमेंटान चलता काय चलना जे आनी परत जे पुलीस जे आहा तेजेर हांव मागणी करता जी बार्रां चलता म्हापशान आमच्या स्पेशली ती बार्रां बंद करली सकाळी 5 सोरो पिवपाक चलता लोक सोरो पियार तो खंय चोरूंक वयता. आतां लास्ट पेट्रोल चोरलें आमच्या डांगी कॉलनीन आतां दोतोराच्या घरान हांगासर तुका जालें. सो ह्यो चोरी आमच्या वाड्यार हांगा म्हापसान चालू आसा कित्याक लागून तो भायरसून काय कोण येवचो ना तो जाणा जालो आसलो. 11 ऑक्टोबरासान सुरू जावपाक आशिल्ल्या फिफा अंडर-17 बायलांचे फुटबॉल वर्ल्ड कपा खातीर गोंय सज्ज. खेळा मंत्री गोविंद म्हणटा 21 तारखेक लोगो लॉन्च जाता. 22, 23 आनी 24 तारखेर फिफा कार्निवल जातलो. बांबोळे आनी उतोड्डा कार्निवल तिसरी सुवात अजून थारिल्ली ना. 10 ऑक्टोबराक ताळगांवां श्यामा प्रसादांत ग्रँड ओपनिंग. तयारेक गोविंद मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो.
21st वी आर लॉन्चिंग द लोगो. तदनंतर मागीर आमचे 22nd, 23rd and 24th फिफा इज गोइंग टू होस्ट अ कार्निवल. एक फर्स्ट प्लेस म्हणल्यार बांबोली गुजरात आणि सेकंड उतोर्डा. थर्ड प्लेस वी हॅव नॉट आयडेंटिफाईड. इट इज आयदर मेबी तिलक मैदान, वास्को और समवेअर एल्स. आणि मागीर 10th of October there is a grand inauguration of FIFA World Cup at the Shama Prasad Mukherjee Stadium at around 4 PM. We'll give you the invite and we'll call you also. आणि त्या सुद्धा एक प्रिपरेटरीची एक मीटिंग घेवपाक खातीर मुख्यमंत्र्याकडे येतात. या इंडियन जी टुर्नामेंट जाता तेजो मेन ओपनिंग गोंयान जातले काय गोंयचे हेजे पुरते गोंयान? गोंयचे मॅचीसां पुरते ओपनिंग्स आसतात. ओके. आणि फर्स्ट मॅच बी केन्ना अशी शेड्यूल बी आला तेजी तशें? फ्रॉम 11th to 30th. 30th. ओके. म्हणजे 11th फर्स्ट मॅच आसतली गोंयानू आसतली. आमचे ऑलमोस्ट 16 मॅचीस गोंयान. खास करून जी स्टुडंट्स जी आसात, जेणे करून स्पोर्ट्स प्रमोट जावचो, खेळ डेव्हलप जावचो, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान वी आर गोइंग टू टार्गेट टू द स्टुडंट्स. गोवा डेअरीचे दूध उत्पादन वाडोवन डिसेंबर मेरेन दिसाक 75,000 लिटर करपाचें टार्गेट दवरलां. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. सुभाषान गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळा बरोबर बसका घेतली. 42,000 वेल्यान सध्या 51,000 पावला. गोंयांत दुधाचें उत्पादन वाडोवंक नवे दूधकार कनेक्ट जावंक नवे संचालक मंडळ खंय लक्ष दितले म्हणून सुभाष सांगता. भायल्या गोरवांक सध्या रोग आसा, ते खातीर गोंयच्या गोरवांची तांक वाडोवपाचेरय लक्ष दितात. दूध जे आमकां आमी संकलन करता, कलेक्शन करता, तें वाडपाक जाय. शेतकाऱ्या कडल्यान प्रोडक्शन वाडपाक जाय आनी ताजो सेलय बरोबर जावपाक जाय. त्या नदरेन नवीन बोर्ड मेंबर आयल्या तेच पयलीं तांणी सादारणशे ताब्यात घेतली तेन्ना 42,000 प्रोडक्शन आशिल्लें आनी 42,000 मार्केटांत खपताले. आज तांचो सेल जो आसा पळय न्ही, एज ऑन टुडे 51,000 सुमार प्रोडक्शन आसा लोकल आनी 51,000 डिलिटस सेल जाल्ले आसा. सो हें डे बाय डे वाडून सादारणशे डिसेंबर पर्यंत आमकां 70,000 ते 75,000 टार्गेट एचीव करपाक थारायल्लें आसा. आनी त्या नदरेन जी कितें स्ट्रॅटजीज म्हणजे नवीन शेतकारी तयार जावपाक जाय, शेतकाराचो पेमेंट आसा तो इन टायम तांकां मेळपाक जाय. वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात म्हणजे वासरां तयार करपा संबंदी किंवा भायल्यान ज्यो गाय हाडपा संबंदी. ऑफकोर्स भायल्यान गाय सद्याक हाडूंक मेळना कारण त्या गायक एक वेगळे प्रकारचें दुयेंत सगळे देशभर जाल्लें आसा. चड करून कर्नाटका, महाराष्ट्रा आनी नॉर्थाकय जाल्लें आसा आनी त्यामुळे भायली मनजाती सद्याक म्हणजे सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर पर्यंत हाडूंक मेळच्यो नात आनी त्यामुळे फोकस दोनूय पद्दतीन दवरलेलो आसा की हांगसर लोकल जी आमची गाय आसा त्या गायक एडवान्स पद्दतीन बरे पद्दतीन कशें इन्सिमेशन करपाक जातलें आनी बरीं वासरां जल्माक घालपाक जातलीं आनी जीं वासरां जल्माक येतात ते वासरांक सांबाळून तांचे बरे पद्दतीन तुगेलें रेअरिंग करपाचें आनी ताजे खातीर जी कितें स्कीम आसा ती स्कीम परत रिवायव करपाची आनी रिवायव करून जें कितें तांकां लोकांक मेळपाक जाय ताजो खर्च हो सुद्दां टायमशीर मेळप तांकां लोकांक ह्या पद्दतीन आमी लक्ष घातलेलें आसा. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.